विसा उपरांत तुमकां येवकार. लोकपाल ना जाल्यार मत ना हो संदेश घेवन टीम अण्णान वेंचणुकेचेर केल्लो पयलो प्रयोग हरियाणांतल्या हिसारांत येसस्वी थारला. हिसारांत लोकसभे खातीर जाल्ले पोटवेंचणुकेंत काँग्रेसीन मार खालो. काँग्रेसीचें डेपोजीट जप्त जालें. टीम अण्णाच्या प्रचाराचो फायदो घेवन हरियाणा जनहित काँग्रेस आनी भाजपाचो जोड उमेदवार कुलदीप बिश्नोय जिखलो. 4 राज्यांत जाल्ले पोटवेंचणुकेंत 4 मतदारसंघांनी सोमारा काँग्रेसीचे उमेदवार पडले. पळयात हो रिपोर्ट. भ्रष्टाचार आनी जनलोकपाल विधेयक ह्या मुद्द्यांचो वेंचणुकेंत कितलो परिणाम जाता हे पळोवपा खातीर एक प्रयोग म्हूण टीम अण्णान हिसार पोटवेंचणुकेंत प्रचार केल्लो. लोकपाल ना जाल्यार मत ना हो संदेश घेवन अण्णान लोकांक काँग्रेसी आड मतदान करपाचो उलो मारिल्लो. अण्णाचो संदेश सीडी वरवीं जाहीर सभांनी दाखयताले. अरविंद केजरीवालान हिसारांत जाहीर सभाय घेतिल्ल्यो. ताचो परिणाम दिसलो. मात हरियाणा जनहित काँग्रेस आनी भाजपाच्या जोड उमेदवाराक अण्णाचो प्रचार बऱ्याक पडलो. थंय कुलदीप बिश्नोय 23,617 मतांनी जिखलो. निकाला उपरांत टीम अण्णाचो वांगडी अरविंद केजरीवालान प्रतिक्रिया उक्तायली ती अशी. हमारी उसकी जीत में कोई हमारा योगदान नहीं है. अगर हमारा थोड़ा बहुत योगदान है तो हार में है. हमने इसलिए हारने को कहा. हेर 3 राज्यांनी जाल्ले विधानसभा वेंचणुकेंतय काँग्रेसीन मार खालो. हरियाणा राज्यांत हिसार मतदारसंघात जाल्ले लोकसभा वेंचणुकेंत हरियाणा जनहित काँग्रेस आनी भाजपा जिखली. महाराष्ट्रांत खडकवासला पुणे हांगा जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेंत भाजपा आनी शिवसेना जिखली. आंध्र प्रदेशांत बन्सवाडा जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेंत तेलंगणा राष्ट्र निर्माण समिती जिखली. जाल्यार बिहार दरानवाडा विधानसभा वेंचणुकेंत जनता दल युनायटेड जैतिवंत थारलो. फुडल्या वर्सा उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपूर आनी गोंय ह्या 5 राज्यांनी वेंचणुको जावपाच्यो आसात. काँग्रेसीच्या युपीए सरकारान लोकपाल कायदो पास केलो ना जाल्यार त्या वेंचणुकांनी प्रचारांत देवपाची शिटकावणी अण्णान युपीए सरकाराक दिल्या. ह्या राज्यांनी प्रचार भोंवडी काडपाची घोशणा अण्णान केल्या. हिसारांतलो प्रयोग यशस्वी जाल्यार हेर कडेनय गरज पळोवन ते करतले अशें अरविंद केजरीवालान म्हणलां. मात हिसारांतल्या वेंचणूक निकालान काँग्रेस सादूर जाल्या. टीम अण्णा फुडें कितें करतली तें आतां संसदेच्या हिवाळी अधिवेशना उपरांतच स्पश्ट जातलें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. कोलवेच्या आवर लेडी ऑफ मर्सीज चर्चीन फार्म उत्सव सुरू जाला. हांगा बाल येशूक आंगवण केल्यार ती पुराय जाता अशें भावीक मानतात. बाल येशूचें दर्शन घेवपाक लोकांनी सोमाराक गर्दी केल्ली. पळयात कोलव्याचो फामाद फार्म उत्सव. गोंयचे फामाद अशे कोलवाचे फार्म उत्सवाक सोमारच्यान सुरवात जाली. ह्या निमतान बाल येशूची मुर्ती आल्तारा वयल्यान सकयल काडटात. उपरांत लोक ह्या मुर्तीचो उमो घेतात. सोमारा सकाळसान आवर लेडी ऑफ मर्सी चर्चीत बाल येशूचे दर्शन घेवपाक गर्दी पडिल्ली. आनी हेजे पयले आमचे सकाळीचे प्रोसेशन जायचे आदी आमी देवाक 5:30 20 जाल्या उपरांत देंवयतात. देंवयले म्हणटच तेजे आमी प्रोसेशन घेवन आमी माडी वयतात. थिंगा माडी जाता. माडी जाली म्हणटच आमी प्रोसेशन घेवन भितर येता आनी ते भितर येयले म्हणटच आमी उमो सुरू करता. हातूंत क्रिस्ती लोकां वांगडा हिंदू लोकूय वांटेकार जातात. ह्या उत्सवाक गोंयभरांतल्यान तशेंच महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांतल्यानय लोक येतात. जांकां भुरगीं ना अशी जोडपी हांगा येवन आंगवण करतात. आंगवण पुराय जाली की ते आपल्या भुरग्यांक घेवन फार्म उत्सवाक येतात. कांय जाणांची भलायकी बरी नासत जाल्यार असले लोकूय हांगा आंगवणीक येतात. मागणी पुराय जातकच मेणाची प्रतिकृती बाल येशूक घालतात. फार्म उत्सव जातकच 9व्या दिसा नोवेना आनी 10व्या दिसा आवर लेडी ऑफ मर्सी चर्चीचे फेस्त जातले. कोलवाच्यान आमचो खबराकार समीर भट. गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह हावसिंग फायनान्स अँड फेडरेशनाक फाटल्या अर्थीक वर्सा 60 लाख रुपया फायदो जाला. आयतारा जाल्ल्या आमसभेन चेअरमॅन पी.जी. केंकरेन ही माहिती दिली. ह्या वेळार चेअरमॅन केंकरेचो 70व्या वाडदिसा निमतान आमसभेन भोवमान केलो. गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह हावसिंग फायनान्स अँड फेडरेशनाची वर्सुकी आमसभा आयतारा जाली. फेडरेशनाचे चेअरमॅन पी.जी. केंकरे, संचालक उमेश शिरोडकार आनी हेर संचालक माचेर आसले. फाटल्या अर्थीक वर्सा फेडरेशनाक 60 लाख रुपया फायदो जाला अशी माहिती चेअरमॅन पी.जी. केंकरेन आमसभेक दिली. ह्या वेळार चेअरमॅनाचो 70वा वाडदीस व्हडा उमेदीन मनयलो. त्या निमतान केक कापलो आनी सगळ्या वांगड्यांनी केंकरेक वाडदिसाची परबी दिली. वाडदिसा निमतान फेडरेशनाचे एक संचालक LICचे S.C. आर्याच्या हस्तुकी चेअरमॅनाचो भोवमान केलो. सहकार खात्याचे सचिव D.C. साहून दिवली भेटयली. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबराकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबराकार सुशांत पळ.
कोल्हापूरच्या हेल्पेज ऑफ हँडिकॅप आनी फोणेची मातृछाया संस्था अपंगूळ भुरग्यां खातीर वावुरता. आयतारा तांणी पणजे अपंगूळ भुरग्यांची शिक्षणीक भोवडी दवरिल्ली. म्हत्वाची सरकारी आस्थापनां काकुलो मॉल आनी रॉयल क्रुजांतल्यान तांकां भोंवडायली. कोल्हापूरचे हेल्पेज ऑफ हँडिकॅप ही आप वावुरपी संस्था अपंगूर भुरग्यांक घेवन 2 दिसां खातीर गोंयांत शिक्षणीक भोंवडेर आयल्या. आयतारा पुणेच्या मातृछाया ह्या संस्थेन गोवा पीपल्स फोरम आनी अनाम प्रेम ह्या आप वावुरपी संस्थेच्या जोड पालवान तांची भोंवडी घडोवन हाडली. पणजे कला आनी सांस्कृतीक खातें, पाट्यावयले राज्य वस्तू संग्रहालय अश्यो कांय वस्तू ह्या भुरग्यांनी भोंवून पळयल्यो. काकुलो मॉलात ती गेमी खेळ्ळी आनी सांजे रॉयल क्रुजांतल्यान दर्याचेर पासय मारून आयली. म्हणजे आपल्या अपंगत्वाचं वैगुण्याची म्हणजे अशी उणीव न जाणवता आपण स्पेशल मुलं आहोत आणि आम्ही एवढं शारीरिक अपंगत्व असून सुद्धा एवढे शिक्षण घेऊन मोठमोठ्या पदावर जाऊ शकतो, ह्यातला त्यांचा सेल्फ कॉन्फिडन्स वाढवण्यासाठी या सहली आम्ही काढत असतो. पण आम्हाला काय होतं आहे की अशा सहली काढत असताना हँडिकॅप फ्रेंडली सगळीकडे ॲटमॉस्फिअर नसतं. म्हणजे पायऱ्या असतात, आता साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे टॉयलेटचे दारं अरुंद असतात, बार नसतं, कमोड नसतो काही ठिकाणी. तर म्हणून आम्हाला नॉर्मल लोक, सुदृढ लोक पण सोबत घ्यावी लागतात. तर आता आम्ही जे 80 लोक आलेलो आहोत त्यात 60 अपंग आहेत, त्यापैकी 25 व्हीलचेअर बाउंड आहेत. पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आणि चलचित्र खबराकार सुशांत पळ. आता घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विसव.